एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कैफा हालूक. कळा तुमकां कितें म्हटलें हांवें? कैफा हालूक म्हणजे कशें आसा तुमी? आतां दुबय येयला मातशें अरेबीक उलोवया म्हटलें. नॅटार बसलें आनी सोदलें हांवें हाव आर यू कितें म्हणटा काय म्हणून अरेबीक कैफा हालूक. ओके सो 4:30 जाला. आतां रुबिना येना म्हणपा लागलें. धाकटो भुरगो आहा न्ही जस्ट आतां न्हिदला तो. सो आतां आमी वयता. खंय वयता आमी? ब्लू वॉटर्स खंय दुबय आय म्हणून ब्लू वॉटर्स. ओके आर्क आहा खंय थंय वयता आमी आतां. ओके जस्ट भायर सरला आतां आनी खूब थंड आसा हांगासर. जॅकेट बी घेतला हांवें मगीर घालतलें हांव. हेतून येवपाक न्ही म्हाका भंय दिसता. आतां शिकलें मातशें हांव. शिकलें मगो तूं पळय. सो रेयांच्या घरासून कितले मिनटां जाले आमकां? 15 मिनटां जाली. हय 20 मिनटां. न्हीद येवपाक लागला म्हाका. न्हीद येता सकाळचें न्हिदूंक ना न्ही ताका लागून. आनी परत वाव आ वयर पळय फूड कोर्ट कितें द वाव. हय इतली क्लीन सांगू माय गॉड. खंय वस्तू सगळे कडेन एसी एसी एसी. दुबय खंय भोंव तूं तुका गरमी जावची ना. वय जायंट व्हील हे पळय कितें म्हळ्यार जायंट व्हील आमी जात्रेक पयला. जात्रेक बोडगेश्वराच्या हांगा पळय वर्ल्ड बिगेस्ट. वय आनी हांगासर आसा काफे रेस्टोरंट बीन. लवली आं. दुबय असली असली बिल्डिंगी आसा सांगू सामकी डिफरंट कन्स्ट्रक्शन. सारके डिजायन दिवन सारके कन्स्ट्रक्शन केला. बेस्ट आं. येताना आमकां हें दिसलें बुर्ज खलिफा. सो हे प्लेस न्ही हेका म्हणटा ब्लू वॉटर्स. जमनीर पळयात एक सुद्दां पेपर ना. वाव ते फाउंटन पळय कितें तें रे. ओके Infinity pool on top. इन्फिनिटी पूल. Yeah. ओके तो सद्या न्ही हें बंद आसा पूण चालू आसलें बस. लंडन जस्ट इमॅजीन हें आतां बंद आहा तेन्ना ते फिरतले पळय तेन्ना कशें दिसतलें. आमी फक्त जात्रेक पयला.
उदक सामकें क्लीन. आतां मातशें थंड लागता, मागीर न्ही जशें 7-8 जातले पळय तेन्ना कोल्ड खंय आतां. हांगासर आसा शाका वाका, हॉट चिप्स, मागीर आतां स्ट्रॉबेरी कितें आहा थंय. तो हें आसा JBR, जुबेरा बीच रेसिडेन्सी, JBR. सो आमी वयर वयता भितर. हांगासर न्ही रेस्टॉरंट बी आहा. हांगा एक बरें शोरूम आहा बॅगाचे. बॅगा पळय कसली कसली बॅगा आहा. कॅमल कंपनी, सगळे कॅमलचे टॉयज बीन आहा हांगासर. डिस्कवर दुबय, सगळे हांगा फ्रीज मॅग्नेट टॉयज बी सगळे आहा भितर. खंय वयता आमी? व्हिडिओ ऑन करत ना. ब्रिज. आणि आमी येताना तुमकां दाखयल्लें न्ही मदीं मदीं अशी पिंक कलर फुलां बी लायला पळय, ते फक्त न्ही विंटरान आसता ते, मागीर समरान न्ही ते मागीर सुकता. सो ते विंटरान न्ही बरें दिसता पळोवपाक. आनी बरें ताका मेंटेन करून दवरलां. एक सुद्दां फुलां अशें सुकलेलें ना. सो दुबय बी येवपाचें प्लॅन आसा न्ही जाल्यार जानेवारी, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मागीर कांय ना. मार्चान बी अशें ते पळोवपाक अशें कांय उरना तेन्ना. सो हांगासर न्ही वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बीन आसा. तो हें आसा JBR, जुमेरा बीच रेसिडेन्सी. सो उदक न्ही पळय कितलें क्लीन आसा आनी दिसता फातर भितर न्ही इतलें क्लीन आहा. आनी हें कितें खंय सेफ्टी हां ते लोक आसा स्विमींग करता अशें येवंक जायना. अशें येवंक जायना म्हणून ते घातला. तो हांगासर न्ही दुबय रातचें बरें दिसता. लायटींग बी आसता न्ही तर चड बरें दिसता. आतां हांगा मातशें लायटींग बी ऑन केला. आनी हांगासर पळयात तो हें सगळें तुमी पळयता न्ही हें आसा रेस्टॉरंट. आं थंय पळया हॅप्पी एनिवर्सरी बरयलां. बरें न्ही. आनी हें वयर आसा पळय तें न्ही कलर चेंज जाता. आतां पिंक आनी ओदर पर्पल आसलेलें आनी मातशें काळोख जालें न्ही रातचें बरें दिसतलें. सो आमी आतां येयला मॅकडॉनल्ड. आनी तुमकां कितें जाय न्ही खावपाक हांगासर चूज करपाचें. सो हांगासर न्ही खूब अशें ऑप्शन आहा. हें आसा दुबयचें करन्सी दाखयता तुमकां. कितलें कितलें हें कितलें 500 दिरहम न्ही. 500 दिरहम. सो आतां आमी खाल्लें मॅकडॉनल्ड. म्हणजे गोंया पेक्षा मातशें डिफरंट आहा. म्हणजे टेस्ट सामको डिफरंट आनी सामकें फ्रेश. आनी वयरचे बर्गर आहा पळय सामकें सॉफ्ट पण टेस्टी बरें आहा. सो जस्ट न्ही आतां वॉशरुमान गेल्ले
वॉशरूम सारखे नीट आणि क्लीन असा. सो हे एक न्ही सो हे न्ही रेस्टॉरंट हे द लंडन. बरें हा एंट्रन्स. आणि वदळ आमी इल्ले तेन्ना मातशें उजेड आसलेले आणि आतां पळया व्यू सामकें लायट ऑन जाला आणि रातचे पळोवपाक एक डिफरंट व्यू. आणि हांगाय लायट आहा पळय न्ही. सो हें पयल्यार न्ही गोंयची आयता न्ही गोंयचे फक्त न्ही व्हडले व्हडले बिल्डींग काडपाचे आनी बाकीचे सकयले व्यू पयले न्ही तर गोवा भशेन दिसता. कोण ती खबर आहा? लेडी गागा. सिंगर. तो हांगासर न्ही आमी JBR एंड ब्लू वॉटर्स पयले. तो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आतां आमी वयतली दुसरे कडेन तो दुसरो व्लॉग येतलो. हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय, टेक केअर.